म्हणजे खंयचे गजालीक मार्केट आसा तुमच्या दृश्टीन, खंयचे गजालीक मार्केट कसलो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जर तुमी तयार करशात, उत्पन्न करशात, ताका डिमांड आसा, प्रायसी बरो आसा. आतां खंयचे कसले आतां म्हाका हांव उदाहरण दिता, मिरी आमी आतां फार्मार थंय मिरी रोयल्या, 70 आनी 80 रुपये किलो, आज 370 रुपये किलो मिरी जाला. एक्सपोर्टाक वता, तातूंत ताका आनी सपोर्ट प्रायस दिवपाची गरज ना. आतां नाल्लाक दितात 8 रुपया सपोर्ट प्रायस दवरला, तो बरो आसा. म्हणून खंयचोय प्रोड्यूस करात तुमी, भाजी म्हणात, मसाला पिकां म्हणात, नाल्ल, सुपारी, मिरी, सगळ्या गोश्टीक आज भरपूर. म्हाका एक गजाल सांगात, गोंया भितर 15 लाख लोक रावता, तातूंतलो जवळ जवळ 60% लोक सद्याक सिटी भितर रावता. म्हणजे कांय ना म्हणल्यार एक 8-10 लाख लोक तरी सिटी भितर रावता, जाका स्वताची शेत वा कितें करून हाडटले जाल्यार कांय ना. जवळ जवळ 25 ते 30 लाख टुरिस्ट गोंया भितर येता. तो 30 लाख आनी हो लाख 10 लाख जाल्यार 40 लाख लोक आसा. ह्या 40 लाख लोकांक भाजी लागता, फळां लागतात, फुलां लागतात, तांतयां लागतात, दूद लागता. ह्यो सगळ्यो गजाली आमकां भायल्यान हाडच्यो पडटात आनी गोंया भितर हें कोणूच कांयच करनात. ते करपाक ज्या जायची गोंयांत जी जमीन आसा, तुम्ही बारीक नजर मारल्यार तुमकां दिसता. आतां म्हापसा बोडगेश्वराचें मंदिर आसा, थंयसर तुमी पळयलां आसता बरोबर. जमीन पाड कितकी आसा पळय ती. जर हायवे नॅशनल हायवेन अशी ग्रीन पार्काच्या फुडल्यान ती सगळी पाड आसा. ती जर सगळी करीत, जर मन प्रत्येक शेतकार जर आपल्या उन्हाळ्यात जर भाजीपाल्याची लागवड करीत, पावसान आसा तर डोंगर आसा थंयसर करूं येता. ते सरकारान तांकां प्रोत्साहन दिवपाक जाय, फोर्स करपाक जाय, हें करा, शेतां पाड दवरूं नाका, कितें तरी उत्पन्न करा. तुम्ही तुमच्या वेळा प्रयत्न केले आसतले शेत करा म्हणून, तरी की तुमच्याच वेळार आमचे लोक शेत करपाक बंद जावपाक लागले. ना, अशें कांय ना. आतां म्हजो पिरियड कितें आशिल्लो 1965 ते सादारण 1993 पर्यंत. त्या वेळार बरे लोक फुडें सरून बरीं बरीं पिकां नवीं काडून आनी उत्पन्न क्षेत्रफळ वाडोवन प्रोडक्शन वाडिल्लें आशिल्लें. पूण 93 पर्यंत शेताची हे कमी जाले. आतां 30 वर्सां. 1965-66 हांवें सांगलें तशें हायल्डिंग वरायटी प्रोग्राम लॉन्च केलो. हायल्डिंग वरायटीचो प्रोग्राम जे बियां टायच्यूंग नेटिव्ह आयरीड जयात ज्योती स्थानीक जाती पेक्षा 2 ते 2.5 पटीन उत्पन्न दिताले आनी दिल्लें आसा. आनी आमकां लागून आमचें उत्पन्न खुबशें वाडलें. तांकां ते मानतले बरोबर आसा म्हणून. मागीर भुईमुगाचें पीक आमी गोंयांत हाडली, रबर हाडलें, ऑयल पाम हाडली. ही सगळीं पिकांक लागून ताका आमी मल्टिपल क्रॉपिंग सिस्टम म्हणटात, ही आमी गोंयांत चालू केली. नर्सरी सिस्टम इन द 70s 1970च्या नंतर गोंयांत नर्सरी सुरू जाल्यो. तुमकां आयला आसतलें विकास नर्सरी 1978 तांणी घाली. ती मागीर मिस्टर फार्मर म्हणून आयलो. अशें करून आज 32-33 सुमार नर्सरीज गोंयांत. नर्सरीचो फायदो कितें? नर्सरीचो म्हणजे तुका सगळे तरेचीं झाडां, एक फुलां तयार करूं येता. गुलाब जावं आनी दुसरी बाकीचीं आसा ती प्लांटींग मटेरियल तयार तुमकां रोपां मेळटात न्ही. तांणीच ते रोंपे तयार करूंक जाय. ते रोपे तयार करतात आनी ते रोपे मागीर तुमकां लावपाक मेळटात. भायले हाडून घेतात. ओके. आनी ते तांच्यान विकून बुके करप, फ्लावर गार्डन्स करप, ही अशें करून विकून तांचो पयसो करूं येता. दुसरे शेतकार जे आसा ते शेतान हें करून तयार कित्याक जाणा, तांकां मार्केट ना. गांवांत कितें म्हणून विकतलो? बाजारांत व्हेली जाल्यार पणजे सारकी मार्केटाक हाडली, एक्झॅक्टली बाजारांत हाडली जाल्यार थंयसर ते म्युन्सिपालिटीचे लोक आसा, सकाळी तो सोंपेवालो येता, तेजे सोंपे घेता 20 रुपया 10 रुपया कितें रेट आहा ती. मागीर 9 जालें की तूं बूट म्हणून सांगता. मागीर आतां तेंचे जे थंयचे दलाल पयर आसा, पणजी व्हडलो बोवाळ जाला की आमचे 9 आहा ते 10 पर्यंत आमकां दवरा म्हणून. ते दलाल जे आसात, जे बाजारांत जे दलाल आसात, तेंच्यांनी म्युन्सिपालिटीचे कामदारांचे साठेलोटे आसात, ते उठा चल हांगासर उखल, तो मागीर माल घेवन ती बाबडी वयतले. आमच्या सांगोळडा, सालेगांव, गिरी सारके लोक आदी आमी टेम्पो करून माल पणजे बाजारांत हाडटाले. आमच्या अळसांनी म्हणू नाका, भाजी कळिंगडां, मिरची, हे सगळे जिन्नस आमी घेवन येताले. सुकी मिरची हाडटाले, हरव्यो मिरसांगो. सो मार्केटिंग इज एन इश्यू. वन ऑफ द इश्यू. मार्केटिंग नेटवर्क नासली जाल्यार त्या शेतकारान शेत पिकोवप आनी मागीर ताचो उपयोग कितें? बट हो मार्केटिंग इश्यू इज ए मेड प्रॉब्लेम. हें सॉल्व करपाक जाता. पूण तो अजून जायना कारापुरकार. आतां गोवा जाणा, आतां गोवा स्टेट हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन येदें व्हडलें डिपार्टमेंट स्थापन केल्लो आसा. हो जर प्रोड्यूस आतां ताणें कितलेशेच सेंटर घाल्यात, आतां ते आनी वाडोवपाक सोदतात. तर वाडयता जाल्यार हो जो माल तयार ते तशें सांगतात, हो माल आमकां विकपाक म्युन्सिपालिटी दिना. ताणें सगळो माल हो ताणी घेवचो आनी आपले सेंटर आसा त्या सेंटरा मार्फत ते विकचे. तर माल कसोच विकनासतना उरचो ना, पेड्ड्यार जावचो ना. आनी तांकां गरजो आसात आमी कंज्युमर, आमकां तो माल जाय वेळार टायमार मेळटलो आनी फ्रेश मेळटलो. हांव अशें म्हणटा की ते आतां ते आमचे
हॉर्टिकल्चर हें आसा तेंच्यांनी शेतकऱ्याकडे कॉन्टेक्ट करून एका गांवांत जे फार्मर्स क्लब आसा जावं शेतकरी आसा तांकां बाबा तुमी तुमचो माल केन्ना तयार जातलो, तुमी केन्ना हाडून दिवंक शकता आमकां तें ठरोवपाक डेट ठरोवपाचो दीस ठरोवपाक एका दिसा सगळो हाडून ना हे तांणी केलां थोडेच प्रमाणांत चलता हें. तेन्ना तेंच्यांनी आतां ते नेरूल बार्देस म्हणटा ते नेरूल सामके लागीं तेंचे कांय अशे शेतकरी आसात ते रेगुलरी तांचे कडेन हाडटा आनी माल दितात म्हण हें सबंद गोंयभर जावंक जाय. न्ही हें जाका खंय तरी हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनाचें हें लागीं आसा ताका तें परवडटा. जो गांवां भितर खाजी कोनशांनी आसा ताका खंय परवडटलें, तो ट्रान्सपोर्टाकूच काबार जातलो. हें तांणी ट्रान्सपोर्ट करूंक जाय. सो कोणी वचपाचें, मोहम्मदान माउंटना कडेन वचपाचें काय माउंटनान मोहम्मदा कडेन वचपाचें, कितें करपाचें? मोहम्मदान माउंटना कडेन वच. न्ही हांगा सद्या माउंटन मोहम्मदा कडेन वचूं पडटा. तें जाणा ते बसून आसात वरात हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन, तुमी आमच्या पांयां कडेन येयात, आमी हें करतले. स्टाफ आसा ताणें कितें करपाचें आतां मेन सेंटर म्हापसा आसा बार्देस जिल्ह्याचें खंय म्हापसा सेंटर, म्हापसा सेंटरा तुमी अमचे कडेन आमकां माल हाडून दियात, थंय हाडून दियात लागीं पडटा. लागीं पडटा तशें. न्ही हांव अजून तें म्हणटा की आख्ख्या बार्देजा खातीर मागीर फक्त एक म्हापसा, जाका लागून लोकांक पयसुल्ल्या लोकांक येवप परवडचें ना. चार गांव आसा, एक सांगोळडा गिरी, सो ती डिव्हिजन्स करपाची. नाल्यार एक मतदारसंघाचो मेन हें आसा. Correct. 4 मतदारसंघाचो 5-6 गांवांचो एक मतदारसंघ आसा. बरोबर. मेन आतां सालिगांव मतदारसंघ आसा. सालिगांव सो हें डिसेंट्रलायझेशन जावप गरजेचें. खबर आसा सगळ्यांक. आतां ताळगांव सारके एरियेन ताळगांव एंड रावंड अबाउट इट अप टू खंय ना आमी सिटी एरियाची उलोवया नाका कारापूर करपाक भायर पडटा. न्ही आमी सिटी एरिया, सिटी म्हळ्यार कितें, सिटीची भायर ताळगांव खंय, सांताक्रूज खंय, बांबोळी खंय, लागींच सगळ्यो गजाली. आमी बार्देजा पसून न्ही, आमी पेडणे सारक्या गांवांनी उलोवया, आमी सत्तरी सारक्या गांवांनी उलोवया, जंय पयसूंतल्यान लोकांक येवची पडटा. काणकोण सारक्या गांवांनी, सांगे सारक्या गांवांनी, खंयच्यान खंय येतले, सांगे टावनाक येवप, सांगेच्या लोकांनी. तुमी म्हणलें आतां म्हणजे कोरगांव तुवें त्या सायडीन जर कोणी शेतकाम आतां कोरगांव बिरगांव कोरगांव, मांद्रे एक सेंटर खंय तरी दवरपाचो. मांद्रे, मोरजी, सो ह्यो गजाली गरजेच्यो. ताचे बरोबर मनोहर पर्रीकारान एक सांगली पयर गजाल की एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाचो वा हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंटाचो सगळ्यांचो मायंडसेट बदलपाची गरज आसा, मानसिकता बदलपाक जाय. बरोबर. ही मानसिकता अजून पर्यंत शेतकऱ्याक शेती करपा खातीर कितें करपा खातीर तयार ना. मनोहर पर्रीकाराचे हे ताणें जी योजना केल्ली आसा ती खरी बरी आसा, पण जे अधिकारी जे आसा आमचे बार्देसचे एग्रीकल्चराचे ऑफिसर आसा खरे बरे आसा, पण तरी पण तिणें ऑफिसान बसून रावनासतना शेतकऱ्या बरोबर वचोंक जाय आनी शेतकऱ्यांक मार्गदर्शन करपाक जाय की शेतकऱ्यांक लागीं हाडपाक जाय, तेन्ना हे फुडें वचोंक शकता. बरोबर हें जावंक जाय म्हणटा. सो हो मायंडसेट कारापूरकार आज तुमी नात डिपार्टमेंटान, पूण हो मायंडसेट तसो ना तांचो तयार डिपार्टमेंटाचो. करचो पडटलो, ताका वेळ लागतलो मातसो. मग जोपर्यंत तें जायना तोपर्यंत कांय जावचें ना. इल्लें इल्लें करून जातलें, करूंक खटपट करूंक जाय. बरें, एक गजाल म्हाका सांगात, हे सगळे आमी करतात, हे सगळ्यो गजाली जातात आनी कितें फायन, ह्या सगळ्या गजाली भितर म्हत्वाचें कॉन्सन्ट्रेशन कित्याचेर करपाचें? भाताचेर करपाचें, उसाचेर करपाचें, भाजयेचेर करपाचें, फळांचेर करपाचें, फुलांचेर करपाचें, कित्याचेर करपाचें? म्हाज्या प्रमाणे सगळ्यांत पयलें आमचें फूड क्रॉप कितें? भात. मुख्य अन्न आमचें हाका भात. सगळ्यांत पयलीं जास्तीत जास्त इम्पॉर्टन्स दिवंक जाय म्हणटात तें भाताक. आज भात आमी रोयतात ते 3 तरेची जमनी. न्ही तें भात सपोर्ट प्रायस दिली शिवाय फायदेशीर ना. जाणा म्हण पयलीं समजा फाल्यां सरकारान आपल्याक परवडना सपोर्ट प्रायस दिना म्हणलें गेलें ना, म्हण ताका दुसरो उपाय आसा न्ही. तुमी जर बऱ्या पद्दतीन जर आज भात रोयशात, बरें बी वापरप, सारें घालप, टायम टू टायम ताची कॅर घेवप, प्रॉपर हार्वेस्टिंग जर करीन, जें उत्पन्न येता ताणें सांगलें तशें 2 टन किंवा एक 1.7 टन, डेफिनेटली आज जे मार्केट प्रायस आज 10 रुपया 12 रुपया प्रायस आसा, सरकार 17 दिता हें चड बरें म्हण, आनी उत्पन्नाक आनी भर पडली. 10-12 रुपयान सुद्दां जर आज ते विकन म्हजे कोतान म्हज्या एक्सपिरियन्सा प्रमाणे भात रोवप हें फायदेशीर आसा. एकच आनी गजाल एक दुसरी गोष्ट हांव सांगता, एक भाताचेरूच सांगता गोश्ट, म्हणजे जी खऱ्या अनुभवान आयली. कोरमूट म्हणटात ते आमचे जात आसा ती खाजनान रोयतात. फाटीं आमचो येदो व्हडलो मोठो MS स्वामिनाथन, डॉक्टर MS स्वामिनाथन, जो आयसीआरचो डायरेक्टर जनरल आशिल्लो, इंटरनॅशनल रायस रिसर्च इन्स्टिट्यूटचो डायरेक्टर आशिल्लो. ही हायलिंग व्हरायटी सगळ्यो भायर सरल्या त्यो ताजे सकल. ओके. आनी तो आमचो सरपंच, एक सरपंच सोडण्याचो येवन प्रेमानंद मामरे एक ल्हानशी पोटली घेवन आयलो, कसली कोरमूट बियाची, आनी ती ताणें ताका प्रेझेंट केली. आनी ही माल हांगा गोंयांत आमी 70 रुपयान विकतात, तांदूळ. आनी हो तांदूळ सगलो गोंयकार जे भायर रावतात ते सदांच म्हणजे एक्सपोर्ट करतात, व्हरतात बरोबर. तांकां पावसा नंतर जे
पुरुमेंत म्हणटात तो पुरुमेंताचें जें बीन आसता ते हांगाच्यान कलेक्ट करून मुंबय सारक्याक बी व्हरतात. तर 70 रुपया थोड इवन 30 रुपया 40 रुपयान सुद्दां काही जात वता, सगळ्योच एवरेज वतना, म्हणजे करमूट सारक्याक करूंक जाता. आनी आज खाजना म्हणटात ते ओके, आमची म्हाका एक सांगात, म्हाका म्हजे कडेन फक्त एकूच मिनीट उरला शेवटचे. त्या 1 मिनटां भितर म्हाका तुमी अर्द मिनटां भितर परत ह्या सगळ्या गजालीचेर एकूच सांगात की तुमी सांगात सरकाराचेर अवलंबून रावनासतना ही सगळे प्रकारचे रोवप कितें, म्हणजे हांव फक्त शेत म्हणजे भातच म्हणना, भात जावं, ऊस जावं, भाजी जावं, फळां जावं, ह्यो सगळ्यो गजाली करून गोंय सुसंपन्न आनी स्वावलंबी जावपाक शकता ह्या क्षेत्रां भितर, जाल्यार कितें करपाची गरज आसा? सामकें अर्द मिनटां भितर म्हाका सांगा कितें करपाची गरज आसा? पयलें सांगता हें शक्य आसा. तें जालें, कितें करपाची गरज आसा? कामत्यान जर आपल्याक थोडो टायम काडून तो जर शेती करीन, प्रत्येकाच्या शेतांनी सांगलें तशें तागेली शेती आसा तो सकाळ फुडें 5 उठून न्ही म्हाका म्हजो वेळ सोंपला. हय, कितें करपाची गरज आसा? स्वता मेहनत करून एकठांय जावन एकमेकाक मदत करून शेती रोवन जशे पयलीं रोयताले, तूं मदत शेजारी, तूं येवन म्हज्या शेतांत काम करतालो, हांव वचून तुज्या शेतांत बरोबर. बायलो दादले भुरगीं सगळीं एकठांय जावन शेत रोयतालीं. अशे पद्दतीन जर करीन तर नक्कीच शेती ही हो फायदेशीर जावपाक शकता. काराबरू सरांनी जर सांगला तसेच जे एक शेतकार सगळे फार्मर्स क्लबाचे एकठांय जावन अशी एकठांय जर शेती करी जाल्यार फायदेशीर जावंक शकता. दुसऱ्यान आता सरकारान आता एक कुळ कायदो पास केल्लो आसा, तेजी अंमलबजावणी अजूनय जायना. बांदोडकार असताना 1964 सालान कुळ कायदो बिल पास केले, तेजी अजूनय अंमलबजावणी कित्याक जायना? जाल्यार शेतकऱ्याचे भुरगे आता आमदार आसात, ते हेजेर कांयच विधानसभेन आवाज काडिनात. जे शेतान काम करपी म्हाज्या बरोबर म्हाका खबर आसा, हे शेतान काम करपी आता आमदार थोडे स्वता शेतान काम करतात. कळ हांगा खूब बरी डिस्कशन जालें आनी म्हाका दिसता ह्या डिस्कशनाक वता प्रकाश बाबान जो मुद्दो काडला त्या मुद्द्याचेर आनी एक ब्रेक कवर जावपाक शकता. अशे तरेचो म्हत्वाचो की कुळ कायद्याची अजून पर्यंत अंमलबजावणी जायना, ताका लागून शेतकार अजून पर्यंत शेताचो मालक जालो ना ही परिस्थिती आसा. पूण जंय जाला थंय म्हणून ते कुळाचे घेवन खंय कितें केल्लें आसा. शशिकला काकोडकर सदां सांगताली की जेन्ना पयली मूळ जो कायदो केल्लो त्या कायद्या भितर एक तरतूद केल्ली म्हणून की जर त्या तो मालक जातलो, पूण मालक जातकर जर ताणें शेत केलें ना जाल्यार तें शेत सरकार काडून घेतलें. ती तरतूद बी गेली. आज फक्त शेताचो कूळ जो आसा तो मालक जाल्लो आसा पूण तो शेत करना अशी परिस्थिती आहा. हें करतलो जायत जाल्यार जें कारापुरकार बाबान सांगलां तें महत्वाचें की सगळ्यांनी एकामेकाक करूं सहकार्य म्हणटा तशें आसा तें सहकार्य करपाचें गरज आसा. तें सहकार्य केलें जाल्यार हो म्हणजे धंदो म्हणून एक इंडस्ट्री म्हणून ती डेव्हलप जावपाक शकता. एग्रीकल्चर कारण इमेजीन करात 30 लाख टुरिस्ट आनी 10 लाख गोंयकार सिटी भितर रावपी, हांकां सगळ्यांक खावपाक पिवपाक दिवपाचें काम गांवांतलो सगळो शेत आनी शेत पळोवपी शेतकार केलो जाल्यार भायल्यान भाजी आनी कितेंच हाडपाची गरज पडची ना आनी तो बऱ्यापैकी फायदेशीर जावपाक शकता. जर बेळगांवचो भाजीवालो जर गोंया भितर येवन जर धंदो जर करपाक शकता जाल्यार गोंयच्या गोंयांक कित्याक करपाक शकना, होय बी मुद्दो आसात. तुमी हांगायले आनी ह्या सगळ्या गजालीचेर उजवाड घालो. हातूंतल्यान खंय तरी थोड्या लोकांक मुखार सरून कितें करपाची उर्बा जावं दी इतलेंच आमी मागतात. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया, द ब्रेक अवर.